सगळ्यात पयलीं आमी धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक तेंच्यांनी हांगासर स्वता येवन हे रीफ जे नुस्त्याक लागून केला हे रिफाक तांकां रावपाकूय मेळटले तेंचे हे जातले प्रोडक्शन जातले तेंचे जेणे करून आमच्या फिशरमॅन्स कम्युनिटीक हांगासर ग्रोथ जातली। आयज तुमी पळयतात नुस्तें दिसान दीस कमी जायत आहा, वेरियस रिजन्स आहात तेका आनी तेका लागून आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हांगासर ही स्कीम लॉन्च करून हांगासर प्रत्येक म्हणजे आख्या कोस्टल बेल्ट इंडियाचे तेंच्यांनी ही स्कीम लॉन्च केल्ली आनी गोंयान 14 जाग्यांचेर तेतूंतल्यान 2 जागा केरी आनी हरमल हे जागा घेतल्या समुद्रान भितर हे रीफ घालून हांगासर फिशिंगे खातीर तेंचे खाण तयार जावप किंवा ताका ब्रिडींगेक करपा खातीर आयज हे प्रोजेक्ट लॉन्च जालो आनी तेचे आयज इनॉग्रेशन आमी केलें। इनॉग्रेशन म्हणजे स्टार्ट केला, सुरवात केल्या, इनॉग्रेशन म्हणल्यार सुरवात केली आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या खातीर हे घडटा आनी एंटायर कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स कम्युनिटीक जो आमकां आयज मेरेन सपोर्ट जाय तो आमचो ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर आमकां दीत आसता। ते मागीर मांद्रेचे फिशींग हे जावं फीश मार्केट जावं किंवा केरी फिशींग विलेज जावं किंवा मोरजेचो फिशींग रेम आनी फीश मार्केट जावं हे सगळे प्रोसेसीस आहा। टेंडर्स ऑलरेडी हरमलचो फ्लोट जाल्लो आहा, बेगीन हे उरलेले प्रोजेक्ट्स आहा ते सक्सेसफुली कंप्लीट जातले। ताका लागून परत एकदा मांद्रेच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच आमकां फूल सपोर्ट आमच्या मतदारसंघात दिवचो। आनंद जाता कारण गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या माध्यमान आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना अनुभवान आनी आपल्या हे डिपार्टमेंट हाका बूस्ट दिवपा खातीर पयले सुवातेर स्पेशल फिशरीज मिनिस्टर तयार केले, कॅबिनेट मिनिस्टर सेंटरान आनी तेंच्या माध्यमान ही एक इंडस्ट्री बऱ्यापैकी इंडस्ट्री आहा ज्या पासून जी ग्रोथ फायनान्शियल ग्रोथ म्हणून इंडिविज्युअल देशाची GDP जातली ही बरी स्टडी केल्या उपरांत प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ही योजना सुरू केली आनी ह्या योजनेत कितकेश्योच स्किमी आहा इंडस्ट्रियलिस्ट ते सगळे ट्रेडिशनल पासून जेन्ना पळयलें की नैसर्गीक रुपान खंय तरी घट जावंक येना नुस्त्याक नुस्तें पोसून नुस्तें जनरेट जावपा खातीर तांकां भितर नैसर्गिकता बायोडायवर्सिटी हे नॅचरली मेंटेन करपा खातीर हे रीफ्स एक ट्रायंगुलर एक सर्कुलर एक दुसरो पार्टिसिपेट हे दर्या एनिमल्स तांकां तितून वास्तव्य करप जनरेट करप ते तांकां तेंचे हॅचिंग टायप आसा किंवा तांकां भोंवपाक म्हणजे खुबशे ते फायदे नुस्त्याचे आहा जेणे करून थंयसर ती ब्रीड वाडटली तेंचें पॉप्युलेशन वाडटलें आनी हे नॅचरल मार्गाचे बरे पौश्टीक लोकां पर्यंत गावतले आनी हो जो ट्रेडिशन नुस्तेकार आहा तेचो उदरगत करता। ह्या माध्यमान हे हांगा केल्ले आहा हे टोटल 14 रीफ्स आहा। 14 रीफ्स आयज आमी 3 रीफ्स घालता। 3 रीफ्स म्हणजे प्रत्येक सर्कुलर आहा ते 10 दुसरे 10 म्हणजे 30 एका जाग्यार जातले अशें करून हो सादारण 4.3 क्रोर्स एसम्पशन आहा। हेज्या फाटसून आमी काणकोण हे केला रोखडेच 2-4 शब्द काणकोणाय घालतले। हे संबंद जर हे सक्सेसफूल जालें जाल्यार हांव मागता की फिशरमॅनांनी बऱ्या पैकी कोऑपरेट करचें सपोर्ट करचें आनी तेंच्यांनी एक्स्ट्रा एडिशनल दाखोवचें जेणे करून आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ते हाडून आनीकूय हेजेर प्रगती करपाची हे सगळें करपाक राज्याचे मुख्यमंत्री हे स्वताहून लक्ष घालतात।